इंटर सेशन दर वर्साप्रमाणे जानेवारीचे फर्स्ट वीक जाता त्यामुळे गव्हर्मेंटाच्यान अप्रुवल मेळपाक अप्रुवल मेळ्ळ्या नंतर डेट तसो वेळ आसा आणि सेकंड आनी कसले ते म्हणजे डिस्क्वॉलिफिकेशन मॅटर जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली ते डिस्कॉलिफिकेशन मॅटर चालू आसा न्ही पयलीं सुद्दां फाटल्या विकाक चालू आसा पूण कंटेम्प्ट त्यामुळे जोपर्यंत तांचे म्हणणें आयकून हांव घेना तांचें सबमिशन जें आसा हें सगळें कंटिन्यू चालू आसा ताका तांचे हे विशय सोंपतकच म्हजें ओपिनियन पूण कोर्टान एक टायम दिल्लो फाटल्या दिसांनी तरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोर्टान अजून तसो टायम आमकां दिवंक ना आनी ताका तशी ह्याच दिसान सोंपपाक जाय अशें ताका लिमीट पण हांवें ज्या तरेन ती कंटिन्यू चालू दवरलें आसा एका वेळाचेर प्रेसा समोर आयलो ना बऱ्याच वेळाचेर तुमकां खबर नासता तुमकां त्यामुळे आज सुद्दां हांवें कांय जाणां प्रेसाक आपयलें मागीर हांवें कंटिन्युअस हियरींग जी घेतलेली आसा ताजो रिपोर्ट केन्ना तरी हियरींग चालू आसली न्हू 90 डेजा भितर सोंपोवंक जाय म्हणून ना हियरींग चालूच आहा हियरींग चालू आसा किती डिफिकल्ट तुमी सांगले पार्टीज ना तांचे सबमिशनाचेर तांचे डिस्कशन ते सगळें जावपाक जाय टायम मागता हां टायम टायम मागता ते